वाळपय हातवाडा सर्कलाकडेन बसयल्ली शिवाजीची मूर्ती लोकांनी बसयल्या। मूर्तीकडेन शिवजयंती समितीचो संबंध ना। ती समिती काडपाक शकनात म्हूण वाळपयचे शिवजयंती उत्सव समितीन भूमिका घेतल्या। वाळपय शिवजयंती समितीची दिवचले DYSP बरोबर बसका जाली। मूर्ती 48 वरां भितर काडात म्हूण वाळपय पालिकेन समितीक नोटीस काडल्या। वाळपय शिवजयंतीचे आदले राती बॅनर आनी शिवाजीचे मूर्तीक लागून जाल्लो वाद निस्तरपाक आनी विशय तडीक लावंक म्हूण दिवचले DYSPन समितीच्या वांगड्यांची बसका घेतली। वाळपय सर्कलाकडेन मूर्ती बसयल्या ती उत्सव समितीन हाडिल्ली न्ही, ती मूर्ती लोकांनी बसयल्या, ती आमी काडपाक शकनात म्हूण समितीन पुलिसांक सांगला। येणारे जे दिवस आसा ते कायमस्वरूपी थंय जी मूर्ती आसा ती कायमस्वरूपी बरी मूर्ती थंय लावन एक बरो विषय फुडें मेसेज बरो दिवन एक शिवरायांक एक बरें वंदन करून आमी फुडें वचूंक जाय। त्या मार्फत आयज जे डिसिजन जालें तशें कावन्सिला वांगडाय तेंचें डिसिजन जातलें। आयज मिटिंगा पयलीं आनी एक दुसरो हेतू आसलो की चीफ ऑफिसर जी वाळपय म्युनिसिपालिटीची आहा तिने डायरेक्शन दिला, एक लेटर केला पुलीस इन्स्पेक्टराक की 48 तासां भितर ती मूर्ती आमच्या समितीन ती काडची। पूण विशय 2 दिसां पयलीं जी मूर्ती आमी समितीन जी हाडलेली जी स्थापन करपाक ती मूर्ती आमची कस्टडीन असल्या कारणान जी आनी ती मूर्ती आतां थंय लायली ती जमावान 2-2.5 हजार लोकांच्या जमावान जाली ती मूर्ती काडणे आमकांय आतां म्हणजे मूर्तीचेर डिसिजन घेवपाक आमी मातशें कमी पडटा, कित्याक ती मूर्ती जी आसा ती जमावबंदीसून लागलेली आसा, कमिटीसून लागलेली ना, तर शिवप्रेमींनी लायिल्लेली आहा। तर हांव सगळ्यांक अपील करता की येणारो जो काळ आसा तो पिसफुली जावचो आनी आमचे सगळे बांधव मुस्लीम बांधव आनी आमी मेळोन जे फुडें येणारे जे कार्य आमचें आसा ते थंड मनान करतले आनी तांकांयच आमचे जे DYSP आपोवन तेंचें कितें सांगणें आसा ते जे उलयल्या पयर ते तेंच्यांनी सांगलां की थंय मूर्ती जर आसात मायनॉरिटीच्या लिडरांनी सांगलां की थंय जर मूर्ती आसत जाल्यार आमकां काय ऑब्जेक्शन ना अशें आमकां कमिटीकय तेंच्यांनी सांगलेलें आसा। पूण जी हेज्या फुडें जी मूर्ती जातली तिका कायमस्वरूपी कायद्याचें एक स्थान मेळचें इतलेंच आमची मागणी आसा। शिवाजीची सर्कलाकडची मूर्ती 48 वरां भितर काडात म्हूण वाळपय पालिकेन समितीक नोटीस काडल्या। मात सध्या पालिका मूर्तीक हात लावची ना। ह्या आठवड्यात जावपी कावन्सिल बसके उपरांत कितें तो निर्णय जातलो म्हूण CO उलोवन दाखयता। मात ती ही गजाल कॅमेराचेर सांगपाक तयार ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मडगांवां SGPDA मार्केटांत मडगांवच्या शेडो कावन्सिलान स्वच्छ भारत अभियानाच्या पावण्यार जनजागृती केली। मार्केटात टॉयलेट आसतना पसून उक्त्यार मुतून घाण करतल्यांक शेडो कावन्सिलाच्या वांगड्यांनी फुलां दिवन गांधीगिरी केली। पळयात मडगांव मार्केटात स्वच्छ भारत मोहीम। अरे बाबा मार हात मार की फेस पोपा बैठी इधर अच्छा काम कर रहा है तुमने। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से जालिम का पे थर सुनकर उनका नाम और सरपट उनकी चाल रे दुबले से पतले से हो गया बाबा, हो गया। मडगांवच्या शॅडो कावन्सिलान उक्त्यार बुरशेपणां करतल्यांक स्वच्छता अभियानाची माहिती दिवन केली जागृताय। प्रोग्राम घडोवन हाडला। बेसिकली एक स्वच्छ भारत म्हण सगळ्या बोर्ड चाललो आसा, पण हाजो रियल मिनींग कितें कोणाक अजून लक्षात येवपाक कठीण आसा। आमच्या फाटल्यान हांगा न्यू सुलभ शौचालय आसा आनी आसूनय बी सुलभ शौचालय भायर लोक मुततात आनी एकदम वायट दिसता। कित्याक एक समजूं शकताले जेन्ना एक मॉडलर टॉयलेट आहा, मडगांव कितलेशे टॉयलेट आहा ते चोवपा परिस्थितीन ना, तसले टॉयलेट आशिल्ले जाल्यार एक समजूं जाता आशिल्लें। पण हांगा न्यू टॉयलेट आसूनय लोक भायल्यान मुतता, एकदम दुखे गजाल। सो आमी एक हो प्रोग्राम केला की जो कोण हांगा भायल्यान मुतता ताका आमी एक गुलाब दिवन एक
ताच्या नदरे मुखार हाडप की बाबा टॉयलेट यूज करपा जाय, बायलान युरिनेट करप हें सारकें न्ही. आनी ह्याच हेजेर हांव एक गव्हर्मेंटाकूय एक रिक्वेस्ट करपा सोदतां की जाता जाल्यार ह्या सुलभ शौचालयाक तेमी एक कितें तरी एक अंडरस्टँडींग करून युरिनल्स आहा ते फ्री दवरचे. कित्याक आतां आमी जेन्ना हेरां कडेन उलयताले तेन्ना ते म्हणपाक लागले की युरिनल आहा ते चार्ज आसता म्हण. सो बाजारांत जेन्ना लोक आसा, बाजारकार आसा, ते एकदां दोनदां दिसभर एक 5-6 पावट पण वचपा पडटा तांकां. आनी त्या टायमार प्रत्येक पावटी चेंज कॅरी करून वचपाक गडे तेमकांय त्रास जावपाक शकता. आमी ते समजोवपाक शकता. सो जाता जाल्यार हे युरिनल्स आहा ते लोकांक फ्री दवरचे आनी हेर चार्ज केले जाल्यार आमकां येना. मार्केटांत उक्त्यार बुरशेपणां करपी लोकांक लागून पसरकार गिरायकांक त्रास. हांगा सगळ्यांक मुट्टा, भायले लोक येता, रिक्षा दवरला, रिक्षा दाखयल्या तांकां सांगल्या काड म्हणून काडना. 88 नंबर शॉप नंबर आहा तेजी रिक्षा ती, ताका सांगल्या तो काडपाक रेडी ना. आनी हांगा लोक येता, हांगा मुतून वयता. हांगा सगळें आमकां घाण पडटा. आमच्या शॉप आमकां माल उबारपाक काडपाक मुताच्या वासान आमकां बेजार जाता. हे लोकांक सांगल्यार कळना. आनी वयल्या आमच्या कडेन झगडी करता लोक. तुम्ही कंप्लेन बी केलं? आमी कंप्लेन करून जालो हांवें. फायदो काय ना, इश्यू कोणूच घेवपाक रेडी जायना. ते म्हणटा हांगा तुमकां कित्याक पडला ते विचारता ते. हे मातशें तुमी हेजेर एक्शन घेवपाचें आनी क्लियर करपाक हेजेर. पुढंट्या खातीर दत्तराज नायक. केरी सत्तरी बाहेरील वाड्यार पारोडेश्वर मठाचे बेकायदेशीर बांदकाम चल्लां म्हूण केरी सत्तरीच्या लोकांनी बीडीओच्या ऑफिसाचेर मोर्चा व्हेलो. लोक सांगता ते प्रमाण प्रकरण पंचायती कडेन व्हरून पासून बांदकाम अजून चालूच. बांदकाम बंद केलें ना जाल्यार केरी मोर्चा काडटले म्हूण तांणी शिटकावणी दिल्या. केरी भायलो वाडो आनी घोटेले ह्या जंक्शनाचेर पारोडेश्वर मठ आसलो. तेंच्यांनी आतां तो डेमोलिश केला आनी आतां ते न्यू कन्स्ट्रक्शन करता. पूण ते रस्त्या पासून 1 मीटर सुद्दां जागा ना सोडटाना तेंच्यांनी आतां तें काम केलां. म्हणून आमी 10 तारखेक बीडीओ कंप्लेंट केली. तेजी कॉपी पंचायतीक दिली, मामलेदाराक दिली, डेप्युटी कलेक्टराक दिली. त्या नंतर पंचायतीन तांकां नोटीस काडले स्टॉप कर म्हणून. तरी आसतना तेंच्यांनी आतां कितें केलां, दिसा वयलें काम बंद करून रातचे आतां तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन लायटी बिटी घालून ते कॉलम उबे केले. म्हणून आतां आमी परत बीडीओ कडेन आयिल्ले की तुमी काय एक्शन घेतल्या. तेन्ना बीडीओ साहेबान सांगलां की आपूण पंचायतच्या सेक्रेटरीक फाल्यां आपयता आनी तेचेर परत एक्शन घेता म्हणून सांगलें. आमी इतल्याच खातीर की फाल्यां जरी तो सत्संगा खातीर, सामाजीक कार्या खातीर सुद्दां जे बिल्डींग हाडली जाल्यार थंयसर जी भुरगीं येणारी आहा न्हू तांकां खेळटलो जाल्यार थंय जागोच ना. आनी जुपकर रस्त्यार येवन कोणचे मोटरसायकल लागल्यार फाल्यां ते मोटरसायकलाक सामको तिट्याचेर दोनूय सायडीन रोड तेका सगळे फॉर्मालिटी करून हे जर कांयच गव्हर्मेंट यंत्रणा जर काय घेयना जाल्यार ते करपाक आमी गांव फुडें. फाल्यां आमचो गांव मेळो आनी हेचेर आमी चर्चा आनी वगत पडल्यार मरचो येवंक शकता. पंचायतीच्या आनी बीडीओ ऑफिसाचेर मरचोय बी येवंक शकता. ते आयत्या वखदाचेर थरात ते तिट्याचेरच आहा ते बांदकाम. बीडीओ म्हणटा पंचायती कडच्यान रिपोर्ट घेवन फुडें कितें तें करता. आनी 13 तारीख इनवॉल्व जाल्या उपरांत आमी 14 तारीख मेमोरंडम इश्यू केलो पंचायतीक. ऑन द बेसीस ऑफ दॅट पंचायतीन म्हणजे आमकां रिपोर्ट पंचायतीन आमकां रिपोर्ट सबमीट करचो म्हणून. पूण पंचायतीन तांकां स्टॉप बट नोटीस एज पर इन्फॉर्मेशन म्हणजे तेंच्यांनी जे आमकां इन्फॉर्मेशन आतां जे विलेजीस येयले तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन केली. पंचायतीन तांकां स्टॉप नोटीस काडली. पूण तेंचें म्हणणें आसा की तें काम तेंची स्टॉप करूंक ना. पूण तें काम जे कन्स्ट्रक्शन चलता ते रस्त्याक कुशीकूच आसा म्हणून. पर्वडेश्वर मठ बहिरील वाडा म्हणून, बहिरील वाडा केरी सत्तरी ते आसा म्हणून तेंच्यांनी ते डेंजरस आसा. लोकांक पब्लिकाक डेंजर हें आसा, एक्सिडेंटल प्रोन झोन आसा. तेच्या खातीर ते तेंच्यांनी 1 मीटर फाटी घेवची. म्हणजे अशें आतां तेंचें म्हणणें आसा जे आतां विलेजान सगळ्यांक कळ्ळें की ते फाटी आसा म्हणून ते फाटी घेवचे. आनी तेंच्यांनी कितें तरी कॉम्प्रोमायज करपाचें कितें हें केल्लें. पूण तशें तें आमकां आजून पावूंक ना. तेंच्यांनी परत डिमांड हें केला की जे रात्रीचें काम बी आसता तें आमकां तेणी पंचायती कडेन कंप्लेंट आतां करता म्हणटा. आनी मागीर आमी सपोज पंचायती कडेन आमी हें मागलां रिपोर्ट आमी पंचायतीचो रिपोर्ट येयल्या उपरांत आमी प्रोसेस करतली फुडें कितें आसा. पुढंट्या खातीर देवेंद्र गांवकर. घेवया एक ब्रेक.